तुम्ही पेडण्यान परत आयल्यात आणि एक प्रश्न तुमका असा की आयज आमकां आयकपाक आयलें की बाबू आजगांवकर 2027 पेडण्यान येवचो ना म्हणून कोणी तरी पोस्ट व्हायरल केल्या तर तुम्ही प्रत्यक्षान मेळ्ळे आता तुमचे कितें म्हणणें आहा 2027 हांव 100% पेडण्यां उबो रावतलो. लोक आतांच गडबडल्या काही आणि त्याच्या वयल्यान फेक न्यूज घालपाक सुरवात केल्ली आहे म्हणून लोकांनी हेजे भितर बळी पडचे न्ही. 100% हांव पेडण्यां उबो रावतलो. वन्स अगेन आजगांवकर इन पेडणेम. येस, शो मस्ट गो ऑन. येस. काल बाबू आजगांवकारान स्टेटमेंट केला शो मस्ट गो ऑन आपूण परतो 27 कॉन्टेस्ट करतलो म्हणून. पत्तो पत्तो कित्याक म्हणटा अशें बाबू आजगांवकार यो नाल्यार आनी कोण यो म्हाजें काम हांवें चालू दवरलेलें नो कमेंट्स अबाउट द बाबू. नो पूण तो पत्तो पत्तो अशें कित्याक म्हणटा जेन्ना स्टेटमेंट तुमी क्लियर केला कितें म्हणून अशें आनी दोगूय एकेच पार्टयेचे तुमी येयल्यात ते कित्याक येयले ना तें दिता पयलें म्हणल्यार विचारया तो पत्तो पत्तो म्हणटा तुमकां तो कितें चॅलेंज दिता चॅलेंज ताका मेवली आहा न्हू काय आनी उलोवपाचें ना. ताका येता जाल्यार येवनी म्हणटा तुमी न्हू 27 अरे येता तितल्यांक येवनी मरे आय एम डुईंग माय वर्क न्हू. तो पूण डोंट वरी.